बाबा सगळं तुमकां देवा देसूं पवित्र आत्म्याक आमचे मोती येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसो. थोडें थोडें सोमता तेव्हा कार घालयात. ह्या केस सातोळ्यान सर्वेस्पो देवान आमकां राखली सांबाळली. आमच्या कुटुंबांत आमच्या पवित्र सभेंत आमच्या भुरग्यांच्या तरणाट्या जिवितांत आमच्या गोराब्यांत आमच्या वावर दोंत्यान देवान जायतीं बेसांवां आमकां दिलीं. दिनवासचें मौन काडीस ह्या मिसाचे भेटेन बापाक दिवया. आनी वायसो दीस आमकां सोंडेकल्याक आमच्या कुटुंबाक आमच्या समुदायाक आमच्या गांवांत येतल्या दर एका भाव भयणांक खुशालकायेचो आशिर्वादाचो पेकोवणेचो गोठायेचो सुरक्षीतपणाचो सांव सायबमेक फुडें घालून ह्या मिसाचे भेटेन आमकां बापा लागीं करपा मागुया. मिसाची भेट देवाक तसली जावचे खातीर दिनवासची काडीस मौन देवाक दिवंक दिनवासच्या मौनांत जायतीं बेसांवां आमकां मेवल्या. त्या खातीर देवाक दिनवास आमी चुकल्या. घडये बऱ्यो करून आमी आदारल्या दुसऱ्यांक दाखोवपाक देवाची मोहिमेक त्यो सांगूंक ना. ह्या आनी सगळ्या पातकांची तोख धरून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणी आमी आतां मागुया. सोर पविता देवाक हांव तुमकां बाबा पडिलो म्हजो सगळीं हांव सारून सांगता. मना चिंतून तळान सारून वायट धरून बरें सडून आमी जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत बेगीन सांग वार मारीक सगळे उठांक आनी भोगतांक हांव तुमकां बाबा पडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पा देवा लागीं नतिकरात पण प्रार्थना मागता. सोर देविदा देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. ह्या मिसाची ते सवासा फिलीप तियागो फेर्नांडीस हे भावाच्या आत्म्याक मागता. देवान ताका सोर फावो करूंक मागुया. आयज आमची मोतलीं जायतीं बाबण आपलो वाडदीस सगळ्यांचे वार्षिक ओरस पाळटात. ह्या चिकालीं पवित्र सभेंची येतिल्ल्या ल्हान सुपुल्या बाळांक भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक बापाच्या हातान घालुया. जे घरा वेपतीकाय आहा ज्या घरांत रीण आहा काजत्यांत प्रश्न आसा बावतून येस ना नवें घर बांदतात गेल्या उसकार जाल्यांत ह्या बाबणांचो त्रास करून ताचे खातीर मागुया. आमचे पवित्र सभेन जायतीं बाबणां घरांनी हॉस्पिटलांत दूख पिडा कोस आसतात तांकां पेकोवणी फावो जावंक मागुया. शेतां बाटांत दर्यांत जायतीं पीक जावंक मागुया. प्रवास करतल्यां खातीर मागुया. आयज कोणाचें ऑपरेशनां कोण टेस्ट आहा कोणाचो रिपोर्ट येवचो आहा तांकां पेकोवणी फावो जावंक मागुया. आमची चिकालाची पवित्र सभेन जायतीं आपोवणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोडफाय जिविताक आपोवणी फावो जावंक मागुया. ह्या चिकालाची पवित्र सभेंत आसल्या सगल्या संस्थांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जिव्यांक बरी भलायकी आनी मरून गेल्ल्यांक सासतें सूख फावो जावंक मागुया. आमच्यो गोरसो आमची तेसांव आमच्या कुटुंबाच्यो समुदायाच्यो आमचे पवित्र सभेच्यो समाजाच्यो गोरसो सायडमॅक फुडें घालून
बापाच्या हातान घालून आमकां कितें जाय ते वेळार बाबडटान मागुया. प्रार्थुया. काकलुत्सरा देवा, आमच्या सोखताय तूंच आमचो आसरो. भाग्योती देवा माती सुगडास काडटना तिचे विणुनीच्या आदारान आमच्या कोटेपणांतली आमी मेकळीं जाय शिकोर. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेवची सवय पवित्र आत्मेच्या एकवटान जी येता राजवूत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तोंबू हांव नव्यान उबारतलो, ताच्यो वेरो सारक्यो करतलो आनी गोट्टान जाल्लो तो नव्यान उबो करतलो आनी आदीं आसलो तसो तो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन एदोमाच्या उरलोल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उच्चारलोलें आसा त्या सगल्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली. अशें सांगता तो सर्वेस्पोर आनी तो तें शांती पावयतलो. पळयात, असले दीस येतात, सर्वेस्पोर उलयता, की शेतां नागरिना फुडें पीक येतलें आनी रोयना फुडें दाकाचो रोस मेळटलो. पर्वताचो नवो सोरो पाजरतलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव परतून तिच्या देसान हाडटलो. मोडलोलीं शारां ती नव्यान बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाका मोले लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं. पोरसूं लावून ताची फळां खातलीं. हांव तांकां ताच्या देसान व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिल्ल्या त्या देसांतलीं कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर तुजो देव. सर्वेस्पोराचें उतोरें. सर्वेस्पोराच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवून आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक आपल्या भोगतांक सगल्या काळजान आपणाशी परतोल्यांक शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटटा. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गांतावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा, आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाल. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorry.
सर्विस्फो तुमचे सवय आसूं मोतिवा पोरमोणी सोमयाचे शुभ वर्तमान जुवाचे शीस ते सोरशें आयले आनी ताणें म्हणलें आमी आनी फारीसी पास करता जे शीस करिनात तें कशें आनी जेजून तांकां सांगलें आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकान आसूंक जाता जायत पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिल्लो काडचो वेळ व्हडचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना त्यो पास करतले पोरण्या आंगोसराक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना कित्याक तो आंगोसराचीं सुतां ओडून काडटा आनी फाळो अदीक पिकोट जाता न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या बुल्ल्यांनी भरिनात भरलीं जाल्यार बुल्लीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो ना नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरतात आनी दोनी बरीं उरतात सोमयाचे शुभ वर्तमान बाबा दुसरो कोरिंथांक चीट 5:17 ओळ 2 Corinthians chapter 5 verse 17 क्रिस्ताचे एकवटान हातोर पोरणे गेले आनी सगळें नवें जालें आनी सर्वेस्पोर देव कोण भाशेन पोरणे पातकी जिवीत बदलता त्याच्या पयल्या वाचपांत आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकता आमोस प्रवादी नितीचो समाजीक नितीचो प्रवादी आसलो सर्वेस्पोर देवान ताका आपयलो प्रवादी जावंक आनी प्रवादी कसो जें कितें वायट आसलें तें वायट म्हणून सांगोंक तो भियोंक ना आनी ह्या वरवीं जें कितें वायटाचें आसलें पातकाचें आसलें तें नोपयत करून सगळें नवें करूंक तो वावुरलो आमच्या भावने जिवितांत आयच्या शुभ वर्तमानांत सदांच आमी 3 C वाटावंक जाय 3 C द 3 C's इन लायफ द फर्स्ट C कंपॅरिजन पण आयज सदांच आमी कंपेर करता कोणी आयजच्या घोराब्यांत तूं कंपेर करता हेच्या घरकाराक दुसऱ्या घरकाराक सवें तुजे बायलेक दुसऱ्या बायलेक सवें तुज्या भुरग्यांक दुसऱ्या भुरग्यांक सवें आनी बाबा जेन्ना आमी कंपेर करता हेच्या शुभ वर्तमानांत पयली C कंपॅरिजन आमी उपास करता तुजे शीस करिनात आनी बाबा जेन्ना आमी कंपेर करता तेन्ना जेलसी भितर येवंक शकता आनी सेल्फ रायचस एटिट्यूड भितर येवंक शकता कित्याक ते फारिझांच्या जिवितांत तेंच आसलें सेल्फ रायचस एटिट्यूड म्हणटात तेका आमी सारकीं आहात ती सारकीं नात आयज असलें वाटावया दुसरी C क्रिटिसिजम हांगासर क्रिटिसिजम आहा आमी कोत्तात तें करिनात आमी कोत्ताले तें करिनात हे भाशेन आमी उलयता आनी करता आनी थर्ड C कंडेमनेशन Gospel of Matthew chapter 7 verse 1 not charge others and you will not be charged म्हणल्यार दुसरे नीत करूं नाकाय आनी देव तुजी नीत करचो ना वायचो दिसा आमच्या जिवितांत नदर घालून तर ह्यो 3 C आमच्या जिवितांत भितर सरल्या त्यो वाटावया आनी कितें पोरणे आहा तें काडून नवें करूंक वायचो दीस आमकां नवो दीस देवान दिला कुरपेन जिवंक वावुरया हीच कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C8 पेज नंबर 31 C8 Oh
म्हज्या बाबणूय आमचें बलिदान सर्पेदा देवपाक मान तसलें सा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान मनाक मेक आमचे नेके पवित्र शुभेच्छा दबाब सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या पुताची आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका भेटयता ते बोलये वरवीं आमची कुरपेच्या उदारपणान आमीच तुका मानता तसलें संपूर्ण आनी सास्तीक दान सा म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळसा उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा ह्या सगळ्या भक्तांच्या वैभवान तूं अजापून ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन आंकवार मायचो भक्तीन आमी उकडास करता. हाजे निवासें गीत गावन जी कोणवाडाय वाकाणटा. शेकांशेक पी तुमेचेर कितली व्हरती तुजी विस्मिता. सोरकाळी मनशांताय कितली ओप्रिमीतची दयाळाय. जे चाकोनीची ल्हानविकायेची काकोतीन तुवें दीस घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तेचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवतांचो दरबार जी मोहिमा वाकाणटात आनी जी मुखार निरंतरी संतोशान उलासतात तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळोवन सांगातान एकाच ताळ्यान आमची स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो देव स्वर्ग आनी संवसार बोलात तुज्या वैभवान. होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पराचे नांवीन येता तो सुभागी. होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा करोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचो मेव क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक गेलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी गायात. ही मोची कूड तुमचे पासोतून समोर पोंची. ते स्पोरीम जनतोस ताणें कावस घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कलराची हें रोगोत पातकांचें बॉक्सळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या कुळसाक करात. बाबार्थसो गूट संवसाराच्या सोडवणदारा तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सुमेजेच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडीन रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्सा उलयचे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर
तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्माच्या बोरवाशान उतरून गेल्यान ते सगळे आमच्या बाबणी सोकुडास कर. आमची काकुतीन वतवल्या समेस्तांक चिमकामळस प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या चिकाली पवित्र सभेंची येतल्या ल्हान सुपुल्या बाळांची जी जल्मल्या तांच्या कुसव्यानांतांची भुरग्यांची तरणाट्यांची पिळेस्तांची शापाय शामांची वावरा खातीर परदेशांत घालपाक येवपाक बोटी राहत गोंया भायर आहात ज्या कडेन भुरगे बाळना ज्या कडेन बेबडिकाय आहा ज्या घरांत रीण आहा काजन प्रश्न आसा वादून येस नवें घर बांदतात गेल्या काज जाल्यार त्या काज जावचे बाबा ह्या गांवचे एक एक गरब्याचेर एक एक समुदायाचेर सुभ आशिर्वाद घाल. ह्या वर्सा फावतो पावस पूण शेतां बाटां दर्या जायती आमकां पीक दी. प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ. कोणाच्या ऑपरेशनां कोणा टेस्ट कोणा रिपोर्ट येवचो आहा ताका कोणीचो हात लाय. ह्या फिरगोयच्या संस्थांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या पवित्र सभेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या गांवांत जायती आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठवा जिविताक आपोणी आमकां फावो कर. आम दया करून मागता. आंकवार मदी देवाची माई सांगात तिच्या सांगाती बागीन तुजे तिजो पोती बागी दौरमता आनी सोर कळत कमावल्या त्या सगल्या सदां भोगतां बरोबर बागीन सेवास पाद्र पियो माद्री बागीन मिगेल काब्रियर राफायल बाळकाजीन तेरेसा तेरेसा बागीन आतो बागीन अल्फोन्सा बागीन फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी बागीन इस्तियो मोचो आस्कारी बागीन जॉन मारी पियानी आनी सगळे सदां भोगतां बरोबर सासना जिवितांत आमकां बांडू दी. आनी ते सांगाता तुका वाकाणूक आनी मोही म्हाका आमकां फावो कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ते सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पवित्र बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनांक. तुजी कोरणी तूं करताय तेन्ना तुका मान जोडून घेना काय फकत ती कोरणी केल्या ती देवाच्या अनुदा पासत केल्या म्हूण ओळखून घे. तर आयचो दीस येतना आमी कितेंय करतले हांव तें आमकां मान मेळूंक न्हय पूण देवाच्या अनुदा करूंक जे शिकल्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा आमकां आतां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें रायज यो ती कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कोल्या बक्षता तशी आमचीय पातकां बकोस आनी आमकां ताणें पंदराका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयेकरी जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारे क्रिस्ताच्या येण्याक परवाशना उतरेकतल्यांक आमकां चिद्वारका कुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सुरे क्रिस्तांच धर्मता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांत तुमकां येता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण पवित्र सभेच्या बावटीस्ट घाल आनी जी कशें पण तिका शांती आंतुस्तिकाय एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. समेची शांती सांगाल तुमचे सभे आसूं. आसाची शांती एकामेकाक वाटया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या समस्या आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्य क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बाबाचे कशेंय पळोवन पळयत सौकरांच्या मोनवी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे जे पवित्र ते सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार. आजाच्यो आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी. म्हजी सोशिलो वेगळो सुरूंक केन्नाच निर्मू नाका. होच तो जिवो जेसू आयज ताणें आमकां शिकोवन दिल्या केन्नाच दुसऱ्या सवें जे जिविताक सोर करूं नाकाय. दुसरे टिका करूं नाकाय. दुसऱ्याक सोक्कला उडय नाका.
आनी हेंच करूंक आयची वचेचो आमकां बोड कोटाय बाबा थंयचीच आमी शेवता त्या सुकली सुभागी सोमयान तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना पूण हे उतर मातलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर आणूय म्हाका उदकान कोडवपाच्या पवित्र गोश्टानो म्हाका दोतोराला तूं पर्याय जेजू चितान म्हाका तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका पाटय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजी सोशियो तूं म्हाका फोडलाय भोगता सांगाती तुका पात्रांच्या तुया
सर्वेस्परा सात्विक सोडवणीच्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडटली आमी जे कृपेचे बोरतेन आनंद बरी जावं आमच्या देवीक जिवितांत वाडत वचूं म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सभे आसो सोल पवित्रात येव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर जोणेकल्याच्या गोराब्यांचेर वावर धंद्याचेर आनी आमचे पवित्र सभेचेर आनी तुम्हाला समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं वचून क्रिस्ता शांती मोगान धाडटा शेवटाक आमी गायन घेवया T21 पेज नंबर 230 T21. Urbe more